हर एका मनशाच्या आंगाक एक आंगाचो परमळ म्हूण आसा आनी हो आंगाचो परमळ आनी एकल्याचो आदळटा. आमच्या गांवांत आमकां तें संवयेचें, पूण आफ्रिकाच्या गांवांचे आयले जाल्यार तांचो परमळ दुसरोच, कोरियाचे आयले जाल्यार, चायनाचे आयले जाल्यार आनी दुसरोच पळय. आमकां थोडे पर्यंत तो घाट आयिल्ल्या वरी भोगता. एक एका मनशाच्या आंगाक एक एक परमळ आसा. परमळूच म्हणलो शब्द घालता, वास म्हणना. आनी अशें आमचो सगळ्यांच्या जिवाचो परमळ बरोवन आमचें वारें परमळीक जालां. आमचो पाप साहेब ह्या सुगंधा विशांत केदाळे उलयते आसा. आनी द परफ्यूम ऑफ द शीप, यू शूड हॅव द परफ्यूम ऑर द ऑर्डर ऑफ द शीप. शेळयेचो परमळ तुमकां आस जई म्हणून बिस्पांक ताणें उद्देशून उलयल्लें मात्र न्ही. हांव चिंता तें हर एका गवळ्याक, म्हणजे लायीक गवळ्यांक, मुखेल्यांक, धार्मीक गवळ्यांक, स्त्रियांक, दादल्यांक आनी याजकांक बिस्पांक कितें लागू जाता. खंय तावन आयलो हो सुगंधसो उल्लेख. जेन्ना तो स्कॉलास्टिकेट तरणाट्या अभ्यार्थींक तरबेती दिवच्या त्या घराचो मुखेली जावन आसतना, जेजुईत याजक जावन आसतना ताच्या घरांत बोकड्यांक पुजताले. आनी ते पटी एका बोकडेन 3 पिलां काडलीं. काय 3 पिलां काडलीं जाल्यार 2 पिलांक मात्र तिणें लागीं घेतलें. एका पिलाक कोटयलें, मारलें, हाणलें आनी पयस केलें. आनी तशें आसतना होर्गे मारियो बेर्गोलियो, आदलें ताचें बाप्तिस्माचें नांव, ताणें एका विद्यार्थीक आपयलें, स्कॉलास्टीक आपयलें आनी म्हळें, आळे तूं ह्या बोकडेच्या पिलाचें, शेळयेचें जतन कर, तुज्या कुडाक व्हर आनी तुज्या सांगाता दवर, ताका दूद पिवंक दी, ताका सांबाळून व्हर म्हणून. आनी अशें ह्या वडिलाच्या उतराक काल जावन ह्या तरणाट्या अभ्यार्थीन त्या शेळयेक आपल्या कुडान दवरलें आनी तिका दिसपडतें दूद दिवन वागयलें, वाडयलें, व्हड केलें. पूण आनी अशें तो खंयसर येता गी ताच्या आंगाक बोकडे सोत्त परमळ, खंय गेल्यार त्या शेळये सोत्त परमळ. तो येता आसतना कळटालें हो शेळी हाच्या घरा रुमांत आसली ती कळटाली. तितलें मात्र न्ही, तो खंयसर येता गी ते बोकड्याचे पिल ताच्या फाटल्यान येतालें. ताच्या एकलें मात तें रावोंक आयकनातलें. मिसाक येताना मिसाक येतालें, क्लासीक येताना क्लासीक येतालें आनी ताच्या सांगात येवन बसतालें. आनी देखून पाप साहेब, आतांचो पाप साहेब तोळ म्हणटालो, तूं ताका सांबाळशी तर ती शेळी तुजो पाटलाव करतली. तूं ताका सांबाळशी तर ती तुजो पाटलाव करतली. नीज जावन ही शेळी निरंतरी ताचो पाटलाव करनासली. एका वाटेन शेळयेचो परमळ ताच्या आंगाक आनी एका वाटेन शेळयेचो मोग, आताचो मोग शेळयेच्या काळजान. हें चित्रण दवरून सादें चित्रण पापसाहेबान आमकां हर एकल्याक दियेसूचो गवळी म्हणून बिस्पाक, याजकांक, धार्मीक भाव भयणीक, लायीक फुडाऱ्यांक सगळ्यांकी हें एक दर्शन आमचो पाप साहेब दिते आसा. आमच्या आंगाक आमच्या भावंडांचो परमळ आसूंक जाय. आनी हो परमळ केदाळ मेळटा, केदाळ मेळना. सोम्याच्या उतरान सांगचें जाल्यार संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे वयर व्हड मनीस आपल्या हाताकाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणान. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये, तुमचे मदें तशें जायनाये. आमी पळयता आमच्या गांवांत कितें जाता. येदोळसो जस्टीस दिकुनान कितें जाता, खंयच्या रितीन नियमां आसलीं ती नातल्ल्या बरी चलयतात. म्हाकाय फाटल्या दिसांनी दुसऱ्या रितीन थोडे बोटे विवर दिवंक विसारलो आसा. आमच्या पांयामळांतली माती कातर ते आसात, तें कोसळून पडल्या उपरांत बोबाट मारन हात वयर केल्यार आमी खंडीत जावन मुखार गेल्ले बरी ना, फोंडान पडचें आसा. देखून सत्राय आमकां जाय पुरती सांगली आसा. पूण हें आमी सांगता मेळोन ताका आमी हरदेन दिवन रावूं जाय, आमचो थाळो उबारी जाय आनी त्या विशयांत जाय पुरतें आमकां येदोळसो सांगलां. आमी वगे रावल्यार, आमी प्रतिक्रिया दिना जाल्यार पांयाच्या मुळांतली माती कातरन पांय कातरूंक आसात,
देखून आमची सत्राय खंडीत जावन आमी सांबाळची गरज आसा. ह्या गांवांत आमी परकी परदेशी न्हय. ह्या गांवांत आमी हक्काचे नागरीक. आनी हे हक्काचे नागरीक म्हणलें आमी दाखोवंक खंडीत जाय. ह्या दिशेन मुखेलपण बांदूंक जाय. स्वामी खंडीत जावन आमकां आदार दिता. 12 जाणांक नेमले आनी संवसाराच्या पंत पर्यंत धाडलें. एकलो भारताक आयलो. 22-70 धाडलें. उपरांत 120 जण पवित्रत्व आयिल्ल्या दीस पेंतेकोस्ता दीस. मागीर 5,000 जण आनी अशें आतां लागीं 2 बिलियन लोक संवसारभर क्रिस्तांव आसा म्हणटच आमी ल्हान म्हणून आमकां बगल्यार आमी ल्हान न्हय, पंगड न्हय. जुदेव सगळ्या संवसारांत 16 मिल्ल्या कितें आसात. पूण तांच्या विरोध एकल्यान एक उतर संवसाराच्या खंयच्या माथ्यार उलयल्यार एका दिसा भितर ते पाटी प्रतिक्रिया दाखयतातच. एंटीसेमिटिझम म्हणून वॉर्डन बोबाट मारतात. एंटीसेमिटिझम. म्हजो एकलो सांगाती प्रोफेसर आसलो. तो म्हणटालो, तो जेरुसलेमांत शिकलो. तो म्हणटा हर एक जुदेव भुरगें 6-7 भासो शिकता म्हणून, आधुनीक भासो शिकता. तो खंयच्या भाशेंत ती उलयल्यार तांच्या विरोध तांकां कळटा. ते वाचते आसतात आनी बेगीनच ती खबर प्रचार जाता आनी जुदेव एका ताळ्यान ताका विरोध करतात. आनी तशें जाल्ल्यान आज जुदेव उरल्यात. तांकां सुलाबान बागोवंक संवसाराक जायना आमी जाणाव. एकल्यान कोणें विचारलें, देव आसा म्हणलें, कळलें अजाप. कांय कामां जालीं देवान दाखयल्यां देव आसा म्हणल्याक. एका जुदेवान जाप दिल्ली, देव आसा म्हणल्याक जावप जुदेव म्हणून. जुदेव आदीं तांकां बाबिलोनाक व्हेलें, असिरियाक व्हेलें, ताच्या उपरांत ग्रीकान, पर्शियान तांचेर अधिकार चलयलो. आनी ताच्या उपरांत आमी पळयलें कितल्या चरित्रेन जुदेवांचेर कितें सकट आक्रमण धाड जाली. शेवटी हिटलराच्या काळार रैलांनी गोरवांच्या किपास्त रितीन व्हरून गॅस चेंबरान लगड काडलें. तरी आजून तितलें सकट जावनी, इतलें जाणां जिशी मारनी 6 मिल्ल्या म्हणटात. 60 लाख जुदेवांक लगड काडले म्हणटात. पूण आजुनी हो ल्हानसो समुदाय इतलो बळवंत जाला जाल्यार तांचो संघटीत वावर. आनी देखून आमी मायनॉरिटी, ल्हान नंबर हें खंडीत जोगतें चिंताप न्हय. तरी जें कितें सरकारांतल्यान मायनॉरिटीक मेळटा तें आमी घेजय. त्या दिशेन आळसाय नजो. ताच्या सांगाताच आमचे थंय एक आत्माभिमान आनी आमी सांगाता वावरची आशा आमकां आसूंक जाय. आमचे भुरगे इल्लेशे शिकप जाल्या तक्षण डिग्री जाली या पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्लें भायल्या गांवची विजा सोदतात. येदोळसो त्या विशयांत उल्लेख आसा. भायल्या गांवची विजा करतात आनी उपरांत भायल्या गांवसून रावतात. हांगाची आस्त बतीक विकतात. आवय बापाय कुटुंबा समेत वचून सेटल जातात. ब्रेन ड्रेन. आमच्या समाजाचें ब्रेन सक्कड ड्रेन जावन वळण वेते आसा. भायल्या गांवचे धर्माक सुलाबान फायदो जोडटे आसात. मोलाच्यो वस्तू, टेक्निकल वस्तू पुराय दुसऱ्या गांवचे हाडटात खंय. पूण ह्युमन पर्सनल भारतांतून व्हरतात. भायल्या गांवचे भारतांतून अमेरिकान प्रत्येक जावन जर्मनीक आनी इतर गांवाक. आनी तशें आसतना आमची समुदाय अस्खत आनी अस्खत जाते आसा. हो ही अस्खतकाय आनी किसड जायन अशें आमच्या युवा जाणांनी हांगा रावन उद्यम चलयचे जाल्यार तांची तालंतां सोदून काडी जाय. ताका पाठिंबो दी जाय, पुरस्कार जाय. देखून ह्या आयच्या संभ्रमाचो प्रमुख उद्देश जें कितें आज आमी थोडो खर्च खंडीत जाता, पूण हो आयची निधी केल्ली ती आनीकी अभिवृद्धी करून आमच्या भुरग्यांची तालंतां सोदून काडून पाठिंबो दिवन तांणी ह्या गांवांतच रावन कांय पुणी गांवच्या उदरकते खातीर, कुटुंबाच्या उदरकतेर, आपल्याच वाडावळी खातीर काम करी जाय. आनी ह्या दिशेन आमी चिंती जाय. हाका एक पुरक जावन खंडीत जावन आमच्यो आयोग 21 आयोग आसात. मेतेरपणाक, बागेलीपणाक, वांटेली जावंक हे आयोग आमकां कुमक करतात. मुखेलपण बांदून हाडूंक हर एका गवळीक परिशदेन हे 21 आयोगाच्या सांद्यांक तयार करून समिती करून आमी ते कार्यगत केले जाल्यार आमचे खंडीत जावन मुखेलपण वाडटलें. आनी एक अवकाश आमकां आसा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय. आमी म्हणटा आमचे फिरगजेचे गवळीक परिशदेचे सांदे गुरकार ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मार्फत विंसून येतात. तुमी सडावत हांगासर आसचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मार्फत विंसून आयलेले. आतां ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायान नातल्यांक विंसूंक नजो. कित्याक विंसूंक नजो? कित्याक म्हळ्यार तांकां शेळयांचो परमळ ना.
शेळयो तांचो परमळ घेनात ते शेळयांच्या भायर आसात. देखून हर एकल्यान आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत आसल्यार शेळयेचो परमळ येता. लोकांची बब आमकां आयकता, लोकांच्या काळजाचे दुळदुळे आमकां कळटात आनी तांच्या घरांक भेट करतना, तांच्या सांगाता आसतना, तांच्या सांगाता घरांत वांजेल वाचतना, देवाचें उतर आयकतना, मागणें करता आसतना तांच्या काळजाची बोबी आमकां आयकता. तर मोगाच्यानो ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमकां एक बळादीक आमच्या पवित्र सभेचें मुखामळ. आमच्या सगळ्या कर्नाटकांत आमचे 98-99% एक या 2 फिरगजांनी सामान चलना. उरल्या कडेन त्यो बऱ्यो चलतात आनी की त्यो बळवंत करी जाय. आमी थंय आसा जाय, थंय जावन आमी मुखेली विंच जाय, थंय जावन आमच्या तरणाट्यांक प्रेरण दी जाय. एका फिरगजेंत ताणें म्हळें आमी व्हडा समुदाय चलयता, हाच्या उपरांत आमी भुरग्यांचो समुदाय आरंभ करता. भुरग्यांक आमच्या भावार्थांत तरबेती दिवच्याक भुरग्यांचो समुदाय आरंभ करता. आनी एका फिरगजेंत ताणें म्हळें वाड्या जमते वेळार त्या समुदाया वेळार आमच्या वाड्यांत हांवन सांविशन पावल सभेच्या कुमक करच्या त्या पोसक्या कुटुंबां आमीच खुद्द वचून ह्या फेस्ताच्या वेळार आमी वचून तांकां वरवीं दितले, तांकां आदार दितले, तांच्यो गरजो समजून घेतल्या. आनी एका वाड्यान म्हळें आमचो वाडो येयल्लोसो बळादीक आसा, तो वाडो एकदम दुर्बळो, त्या वाड्याक आमी पोसक्या काणकाण घेवया. ही आमच्या दियेसीसेन जावची गजाल. गवळीक बेटे वेळार हांव हर एका गवळीक बेटे वेळार ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक कड्डाय जावन बसता, तें सांगत आसता. आतां असलें बरें मन उदार मन आमचें क्रिस्तांवांचें. आमचे कथोलीक आमी कोंकणी क्रिस्तांव उदार मनाची, सादी वय उदार मनाची, आनी हें उदार मन खंडीत जावन आसा तें फुडल्या दिसांनी आनी की बळवंत करी जाय. प्रत्येक जावन आमच्या युवा जाणांक, तरणाट्यांक, युवतींक बळवंत करूंक तांणी आमच्या समाजाचे अलंकार, सोबाई, सुगंध, परमळ जावच्याक. आनी देखून हें इतलें सांगून हांगचे कार्यक्रम मांडून हाडिल्ल्या सर जबाबदारी घेतिल्ल्या कन्व्हेनर, सेक्रेटरी, PRO, सगळ्या समितीच्या सांद्यांक, पाद्र्यापांक, समेस्तांक हांव नांवां काडनासतना एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. जायती राटावळ आसली, हांव म्हजें वजन चडावो ताणींच घेतलां. हांवें काल एक सांजेर मात भेट केल्ली, उरलें सकड काम ताणींच केलां आनी तांकां हांव मान बगयतां, देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या दिसांनी आमचो समुदाय बळवंत जावं दी. आमच्या 6 वावरांत खंडीत तो साध्य जातलो. तुमी कितें दितात तें आमी ह्या बऱ्या कामाक गळसितल्या. दिसपाच्याच घरा आसच्या, दिसपाच्या ते अकावंटांत आसच्या, त्या अकावंटांत ते पयशे आसून थंयतून आमी ते करसितल्या. आमच्या फिरगजेंत, आमच्या दियेसीसेंत आमची भुरगीं, युवा जाणां बळादीक जावं दी, लायीक परजा घट जावं दी आनी खंडीत जावन आमचो लोक संतोश बरी जावं दी. ही आमची, म्हजी आशा, तुमची आशा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.